आणि म्हाका अशें ना नवीन वस्तू येयली काय जुनी वस्तू उडोवपाक बीन आवडना कारण तेच्या उपरांत ही लायट ऑलरेडी आसली हांगसर आनी जितली जुनी वस्तू आसात न्हू तितले आमचे तिचे बरोबर मेमरीज आसता आनी तितलो हेल्प असो ना म्हाका सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. आनी तुमच्या थंय पावस पडलो की ना? आमच्या हांगसर काल भरपूरूच पावस पडटालो. भरपूर म्हटल्यार भरपूरूच पावस पडलो. अशें दिसतालें की पावसाचे दीस आसा अजुनूय म्हणून. आनी गडगड जगलणी बीन भरपूरूच चालू असली. आदले दिसा स्टार्ट जालो पावस, दुसरे दिसा काल मेरेन कंटिन्यू आसलो. कंटिन्युअसली पावस पडटालो. बट आयज कडक एकदम वत सुटलेलें आसा. आनी 2 दीस जाले हांव प्रॉपर ब्लॉग करपाची ट्राय करता बट खंय ना खंय बिजीच उरता. कंटिन्यू करूंक पावच ना तरी मदीं मदीं टायम काडून कंटिन्यू करता हांव ब्लॉग. सो स्टार्ट केल्या उपरांत खंय ना खंय बिजी उरले उपरांत कंटिन्यू करूंक पावच ना कारण मातशें बेडरूमान बीन चेंजीस करताले हांव. 2 दीस प्रॉपर काल आनी आयजूय बीन चालूच आसा म्हजें काम तें. सो चेंजीस करपाचें आहा. तेज्या मागीर दिवाळी जावन तरी थोडे हांवें स्टिकर्स बीन ऑर्डर केले सद्या. वॉल स्टिकर ते बीन आतां लायतले, मातसो बेडरूम डेकोर करतले अशें करून प्लॅनिंग करता हांव. सो पळोवया. आनी थोडे चेंजीस सद्या केले हांवें, चेंजीस चालू आसा. पळयात हांगसर आनी एक प्लांट एड केले, दाखयता तुमकां. भरपूरशे चेंजीस केले हांवें. हे पळयात मातशें काल बेडरूम मेन म्हटल्यार क्लीन केलो तरी आजुनूय क्लिनींग करपाचो आसा. हांगसर हांवें 2 प्लांट्स एड केले. हे ऑलरेडी आसले, एक प्लांट एड केले हांवें. हे पळयात. सो हे पळयात हांगसर अजून चालू आसा. तेज्या उपरांत हांगसर हे लायले, ऑलरेडी हांगसर आसले ते विंडो कडेन, ते हांवें काडले आनी हांगा शिफ्ट केले. तेज्या उपरांत ही लायट ऑलरेडी आसली हांगसर. सो अशें करून आनी हांगसर एक मनी प्लांट हांवें एड केले. सो हे मनी प्लांट तुमी पळोवंक शकता, बुशी आसा सामके. तेका बीन नवीन प्लांट हे येतात पळयात, लिव्स येतात, पानां येतात. सो हे एकदम बुशी आसा. आनी थंय हांवें म्हजी ट्रायपॉड दवरला, मेन ट्रायपॉड व्हडलो. सो अशें करून चेंजीस केले. हांगसर एक कर्टन लायलो. सो हे पळयात अशें करून चेंजीस सद्या चालू आसा. सो अशें करून चेंजीस करता हांव मातशें आनीकूय करूंक जाय. आनी एक टॅडी बियर एड केला हांवें, तो तुमकां विसरलें दाखोवपाक. हो पळयात हांगसर एक टॅडी बियर एड केला कारण म्हजे कडेन भरपूरशे टॅडी बियर आहा अशें. सो अशें टॅडी बियर भरपूर आहा. केन्नाय ब्लॉग करता तेजेर कलेक्शन दाखयतले तुमकां टॅडी बियराचें. आनी एक 3 फिटाचो आसा तो हांवें वयर दवरला आलमारीचेर. आनी ही आलमार जी आसा ती मम्मीची आसा. खूब ओल्ड आसा ती. मम्मीक स्टार्टींग लग्नाच्या टायमार दिल्ली मामा आईन. सो भरपूरशे मेमरीज आहा तिचे बरोबर. सो तिकाय बीन डेकोर करतले हांव. आनी म्हाका अशें ना नवीन वस्तू येयली काय जुनी वस्तू उडोवपाक बीन आवडना कारण म्हाका अशें दिसता प्रत्येक वस्तू बरोबर आमची मेमरीज आसता. आनी जितली जुनी वस्तू आसात न्हू तितले आमचे तिचे बरोबर मेमरीज आसता अशें म्हाका दिसता. सो म्हाका अशें उडोवपाक बीन आवडना. आनी एक पार्सलूय रिसीव जालें आयज म्हाका. हे पळयात. आनी मेन प्रॉब्लम जाता कितें जाणा, फ्लिपकार्टाच्यो ऑर्डरी आमच्या हांगसर आतां येयना, बंद जाले. सो म्हाका भरपूर प्रॉब्लम जाता. भरपूरशे ऑर्डरी पयलीं येताले हांगसर बट आतां येयच ना. आनी आयजूय हांव तुमचे बरोबर रेसिपी शेअर करतलें. सो आयची जी रेसिपी आहा ती वेज आसा, मशरूम रेसिपी शेअर करपाची आहा. सो आयजूय जी रेसिपी शेअर करतले ती कमी सोयेचीच आसतली. म्हणजे ह्या रेसिपीनूय आमी कमीच सोय यूज करतली, फकत कांदो आनी टमाट चड यूज करतली. सो मशरूम ग्रेवी दाखोवपाची आहा तुमकां आमी. कांदे आनी टमाटाची कशी कितें ग्रेवी करतात आनी एकदम टेस्टी जाता ही ग्रेवी. कारण सोय जी आसता ती आमची कमी आसता आनी टमाट आनी कांदो ही खूब आसता. सो आयची जी रेसिपी आहा ती कांदो टमाटाची मशरूम ग्रेवी. सो गायज चला तर रेसिपी शेअर करता तुमच्या बरोबर. आयज हांव तुमच्या बरोबर शेअर करपाचें आहा कांदे टमाटाची मशरूम ग्रेवी. तेका लागून हांवें हांगसर साहित्य घेतलें. इल्लीशी सोय घेतलेली आहा. तेज्या उपरांत हांगसर आलें घेतलेलें आहा, लसूण घेतलेली आहा, टमाटां घेतलेली आसा 2 उबी चिरून. तेज्या उपरांत कांदो घेतला उबो चिरून. आनी हांगसर तुमी मशरूम पळोवंक शकता. हे मशरूम आमकां पयलीं बरें कट करून घेवंक जाय. सो हे आसा मशरूम. आनी सोय आमी चड यूज करची ना, कमी यूज करतली कारण चड सोय अशी आमकां लायक ना. सो हे पळयात हे म्हणजे सगळें साहित्य आहा कांदे टमाटाचे मशरूम ग्रेवी करपाक. सो गायज मशरूम जे आसले आमचे तेचे बरे बारीक पीस मारून घेतले. अशें आमी तुमकां जाय तशें तुमी घेवं शकतात. आमी हांगसर बरे बारीक अशे पीस मारून घेतले पळोवंक शकता. आनी ते उदकान घालून दवरले अशें. सगळ्यान पयलीं आमी हांगसर कांदे टमाट बीन भाजून घेवया. हांगसर मम्मीन एड केला तेल.
तेज्या उपरांत लसूण, आले, कानो आणि हांगसर तुम्ही आले लसूण पेस्ट सुद्धा यूज करू शकता. आम्ही हांगसर आले आणि लसूण यूज केला. हांगसर कानो ॲड केला मम्मी. तो कानो बरो परतून घेवंक जाय. बरो तांबडो जायसर. कानो आमचो हांगसर रेडी आसा. आता ॲड करूया सामोर. ते बीन परतून घेवंक जाय. कानो टमाट शिजोवन रेडी आसा, तुम्ही पळोवंक शकता. आता ॲड करूया सोय. आणि सोय आमी चड अशी यूज करिनात, कमीत कमी यूज करूंक जाय, कारण आमकां चड सोय आवडना. आणि सोय कमी घातल्या उपरांत न्हय मशरूम आनीक बरें लागता. तुमकां जाल्यार तुम्ही चडूय घालूं शकता, बट हांगसर आमी कमी सोय यूज केले. सो सोय आमची बरी परतून घेवंक जाय. सोय भाजून रेडी आसा. आता आमी ॲड करूया हळद 1 चमचो. तेच बरोबर गरम मसालो 1.5 चमचो. सो पळोवंक शकता हांगसर तुम्ही आमचे वाटपाक रेडी आसा. सो मसालो ॲड केल्या उपरांत सेम परतून घेवंक जाय. सगळें मिक्स करून घेवंक जाय बरें, म्हणजेच मसाला आमचो सगळ्याक लागूंक जाय. कांद्याक, टमाटाक, सोयेक. सो वाटून घेता आनी दाखयता तुमकां. वाटप आमचें वाटून रेडी जाता म्हणसर त्या म्हणसर आमी हांगसर मशरुमांक मीठ बीन लावन घेवया. 1 चमचो हांगसर मम्मी मीठ ॲड केला आणि ते बरें मिक्स करून घेवंक जाय. मीठ बरें मिक्स करून घेतले. आता मशरूम आमचे 10 मिनटां आमी दवरतली मीठ बीन लागपाक लागून. मशरूम आमचे मीठ लावन बरें रेडी आसा. आता ते उकडून घेवया आमी. उकडटना इल्ली मिरसांग ॲड करतली हांगसर आमी. आनी इल्लेशें उदक. मशरूम आमचे बरें मातशें शिजले उपरांत आमी बाकीची मिरसांग ॲड करतली. खतखतो येवपाक सुरू जालो. आता ॲड करूया बाकीची मिरसांग. सगळी मिरसांग हांगसर आमी ॲड केली, पळोवंक शकता तुम्ही. आणि मशरूमय आमचे बरें दिसता. सो आता प्रॉपर एका खतखतो येवंक जाय. सो 10 मिनटां दवरतली खतखतो येयसर, कारण ऑलरेडी मशरूम जे आसा ते आमचे शिजलेले हा. फकत आता खतखतो येवपाचो बाकी हा. प्रॉपर खतखतो येयलो. आता ॲड करपाचें आहा तें मीठ. हांगसर 1.5 चमचो आमी मीठ ॲड केला. सो पळोवंक शकता मशरूम आमचे हांगसर रेडी आसा. मशरूम ग्रेवी. मशरूमय बरे दिसतात. सो हांगसर आमचे मशरूम ग्रेवी रेडी जाली आमची रेसिपी. आणि येसली आमची आयची रेसिपी मशरूम ग्रेवी, ती बीन कांदो टमाट घालून. आणि यम्मी जाता. तुम्ही ट्राय करून पळयात आणि कमेंट करून सांगात म्हाका कशी जाली ती. इवन तुम्ही आले लसूण पेस्ट सुद्धा यूज करू शकता, बट आम्ही हांगसर डायरेक्ट आले आणि लसूण घातले आणि भायर एकदम कडक वत पडला. आयज वत येयले फायनली. काल वत नसले, पयर वत नसले तितले. 2 दीस वतूच नासले न्ही गे. एकदम गडगड्याचो पावस म्हणटात तसो काल. इतलो पावस पडटालो ना. आणि भायर आमी कपडे सुकत घातलेले ते पळयात. आणि प्लॅनिंग करूंक जाय हांगसर कशें कितें लायट बीन घालूंक जाय ती म्हाका. पळोवंक जाय कशें कितें लायट घालूंक गावता. मातशें क्लीन करूंक जाय हांगसर. आणि तेज्या उपरांत मागीर लायट घालूंक जाय. आणि मम्मी बोकल्याक आपयता. मोटू नांव तेजें, मोटू. ऑरेंज कलर. सो रांदून बीन जालें आमचें. हांगसर बसयात म्हटलें दनपारां मातशी. दनपारची आमी चडशे बसता हांगसर, नाल्यार चडशे आमी फाटल्यानूच आसता त्या सायडीन. ह्या सायडीन येवप वचप अशें मॉर्निंगूच जाता आमचें. मदल्या टायमार अशें जायना, कारण आमच्या फुडसून एकदम फाटल्यान वचूंक जाय, फाटसून एकदम फुडें येवंक जाय. सो अशें जाता. सो आतां लोकांक भात बीन सुकोवपाक बरें आसा. एकदम कडक वत पडटा आनी
हे टायल्सार सुकोवपाक बरें. सो गायज 3 जाल्ली हा डंपरची आनी भायर एक्चुली वत आसा एकदम आनी त्याच बरोबर पावसूय बीन पडटा. भायर एक्चुली वत आसा, तुमकां कॅमेराचेर दिसता की ना तें म्हाका खबर ना. आनी पावसूय पडटा, सगळें वलें वलें जालें पळय. आणि हो पावस नाही मुद्दाम नरकासूर जेन्ना येता पळय तेन्नाच पडटा, कारण पावसाक खबर आहा नरकासूर येता म्हणून. सो अचानक पावस सुरू जालो भायर वत आसतना, नरकासुरा दिसान ना पडल्या पुरो एकदमच मोठो पावस पडोंक सुरू जालो. पावसाचें काय वातावरण ना, पण अचानक पावस सुरू झाला. पावस अजूनही चालूच असा. पाऊस पडटा म्हणसर आईने एक न्हिदूय काढली आणि सध्या माझं रुटीन म्हणटा तसं भरपूर बिझी वयता. इवन भरपूर लेट जाता म्हाका रातचोय बीन ब्लॉग एडिट करता म्हणसर, कारण म्हाका भरपूरशें काम सध्या आसा. आकाश कंदील हे कर, इवन सिरियली बीन प्रॉपर पळय, कारण म्हळ्यार तितले दीस उरोंक ना आनी तितलो हेल्प असो ना न्हय म्हाका. सो म्हाकाच सगळे सिरियली बीन पळोवचे पडटा. तेका लागून मे बी अशें जावं शकता 2 दीस की व्हिडिओ शॉर्ट अशें आसूं शकतात. आनी 2 दीस शॉर्ट आसतलेच चड करून, कारण सध्या बिझी रुटीन आसा आनी तुमी एडजस्ट करून घेतली, तुमी समजूनय घेतली म्हाका. सो आयचो ब्लॉग हांव हांगसरूच एंड करता. आनी आयची रेसिपी कशी कितें आसली ती म्हाका कमेंट करून सांगा. मशरूम ग्रेवी कशी कितें आसली ती म्हाका कमेंट करून सांगा. सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्यामुळे देव बरें करूं तुमचे. बाय.